वाळपयच्या शिवप्रेमी संघटनेने तिथीप्रमाण शिवजयंती मनयली। वेळसा 70तल्या देवळांत शिवप्रेमींनी सुवाळो घडोवन हाडलो। सरकार शिवप्रेमीच्यो भावना दुखयता म्हूण शिवप्रेमींनी इशू केलो। दुसरे वाटेन वाळपय शिवजयंती उत्सव समितीन वाळपय गार्डनात अश्वारूढ छत्रपतीक हार घालून शिवजयंती मनयली। एक धैर्य सामर्थ्य तुम्ही दाखवले म्हणून काल जी कितें हे जावपाचो मेसेज वचूंक जाय आसलो शासनाक ह्या तो गेल्लो आसा। जरी आमी कमी असले, शिवाजी महाराज जेन्ना तेंच्यांनी सगळी हे आमचे हिंदू राष्ट्र किंवा आमचे स्वराज्य स्थापन करताना जो विचार केलो तो दीर्घकालीन विचार असलो। तो एका दिसा खातीर नसलो। मावळे कमी असले पण त्यांची रचना व्यूह रचना आणि जी कूटनीती असली तितून तांकां बऱ्या प्रमाणे ते अवगत असल्या कारणान तेंच्यांनी मोठे कौशल्य वापरले आणि त्याच प्रकारचे कौशल्य येणाऱ्या काळात आमकां वापरचे पडटले। म्हाका दिसता की आम्ही जर म्हणटा की सरकारी पद्धतीन आम्ही फर्मागुडी शिवजयंती साजरी करता, तर ती जर आम्ही हिंदू न्हू आम्ही सरकार सर्व धर्मीय शिवजयंती साजरी करता जाल्यार वाळपयत जाणारी शिवजयंती धार्मिक कित्याक म्हणटा? हांव प्रश्न विचारता सरकाराक की धार्मिक कित्याक की हांगा वाळपय शिवजयंती साजरी करता ती धर्माचो विरोध करता, धर्मांत फूट घालता अशें दिसता। आणि फर्मागुडी जाता ती शिवजयंती सार्वधर्मीक आसा अशें सरकारचें मत आसा कितें? आज त्यांच्या तिथीनुसार त्यांचा आम्ही सन्मान केल्लो आसा आणि त्यांना हांगासर सगळ्या लोकां मार्फत आम्ही जनतेच्या मार्फत हार अर्पण केल्लो आसा आणि अशीच आम्ही वार्षिक त्याची जयंती साजरी करतले। आणि हांगासर सगळे आमचे जमलेले आसा आमचे शिवप्रेमी। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।